कोलवाळे बंदखणींतल्यान कैद्यां खातीर स्वयंपूर्ण रिफॉर्म सेंटर सुरू करपाची घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। कोलवाळे जेलींत गोशाळा आनी सॅनिटरी पॅड तयार करपी मशिनांच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयतालो। जेलींत ख्यास्त भोगपी कैद्यांक सुदारपाची संद दिवपाच्या हेतान हो उपक्रम सुरू करता, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलें। सेल्फ-रिलायंट रिफॉर्म सेंटर, स्वयंपूर्ण रिफॉर्म सेंटर आम्ही या जेलींतल्यान सुरवात करता आनी ताची अनाउन्समेंट आयच्या दिसा करता। आनी हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। आमी गोशाळा सुरू करता, ज्या गोशाळेंतल्यान इन फ्युचर इनमेट्सां खातीर लागपी हांगासर दूद हे ह्याच गोशाळेंतल्यान मेळटलें। हांगासर लागपी सिलिंडर हाडपाची भायली गरज पडची ना। आमी जो गोबर गॅस तयार जातलो तातूंतल्यान ताची गॅसाची रिक्वायरमेंट भागतली। हांगासर जे हँडीक्राफ्ट सेंटर तयार करता म्हाका खूब पळोवन बरें दिसलें। पोल्ट्री काम आसतलें, कार्पेंट्री काम आसतलें, पेपर वर्क आसतलें, किंवा त्याच बरोबर तांच्यांनी जे टेलरींग युनिटांतलें काम जे सुरवात केलां तें पळोवन म्हाका दिसता की खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे आमी हें काम हांगासर करपाक शकता। जे युनिफॉर्म स्टिचींग भुरग्यांचें हॉस्पिटल हेंय काम खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता। इन्क्लुडींग फिमेल्स सॅनिटरी पॅड तयार करपाचें काम आमच्या फिमेल इनमेट पयलीं आसा तांच्यांनी सुरवात केल्लें आसा। त्या खातीरच म्हणजे हांगासर कावन्सिलींग सेल, कावन्सिलींग सेंटर चलता आनी इग्नोजेंट एड्युकेशन सेंटर चलता। इनकम एक्टिविटी सुरू जावची म्हणजे आमी ताका थोडे दीस काम दितात, बट ताच्या पेक्षा आनीक चड दीस काम ताका इनकम एक्टिविटी सुरू जावची। आनी जेलींतल्यो सगळ्यो गजाली गॅस आसतली, दूद आसतलें, जेवण आसतलें, हें सगळें तेंच्यांनी करचें। पूण स्वयंपूर्ण कन्सेप्टाचेर जेलींतले बी इनमेट्स हे जे सुदारपाक सोदतात त्या सगळ्या जाणांक सुदारपाचो आमी प्रयत्न करता, तांकां काम दिवपाचो प्रयत्न करता। आनी त्याच माध्यमांतल्यान म्हाका खात्री आसा की कोलवाळ जेलींत रावपी सगळे इनमेट्स जे आसात, जेंट्स आसतले, लेडीज आसतले, गोंयांतले आसतले, गोंया भायले आसतले, थोडे तर देशा भायले आसा, तांकां डिपोर्ट करप प्रोसेस हो वेगळो आसा। पण आमच्या परीन तांकां पुराय तांकां परत एकदां म्हणजे आमी सगळे योगा आसतलो, प्राणायाम आसतले आनी तांकां वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज ह्यो दिवन सुदारपाचो प्रयत्न हो पुराय आमच्या प्रिजन डिपार्टमेंटा कडल्यान सातत्यान सुरू आसा।